आज सकाळी 7:30च्या सुमाराक आमकां अननोन कलराकडे इन्फॉर्मेशन येयली की कासावली मेन रोडार एक गाडयेचो एक्सिडंट जाला म्हणून. एक्सिडंट इन्फॉर्मेशन येतकूच हांव म्हाजो स्टाफ इमिजिएटली स्पॉटार रश जाले. पावतकूच ते समजली की गाडी एक्सिडंटान इनवॉल्व आसा ती I-10 कार. त्या गाडयेचो नंबर GA09A8742. ती गाडी फोंड्याच्यान मोले येताली आनी थंय कासावली मेन रोडार पावतकूच गाडी स्कीड जाली. गाडी स्कीड जावन रायट सायडीन रोडार गेली आनी झाडार डॅश जाली. जो ऑक्युपंट ड्रायव्हर आसलो तो अर्जून शेट वेरेकर जो लोकल आसा मोल्याचो, तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो गाडयेनूच. आमचे ASI पाटीलान पंचनामा केलो, एक्सिडंट पंचनामा केलो आनी बॉडी PSC धारबळम धाडली. त्यावेळी इन्क्वेस्ट पंचनामा केलो आनी बॉडी GMC पोस्टमॉर्टमाक धाडला.